ह्या हितून शेतकऱ्यांचे कांयच तांकां पडलेले ना अशें जाल्यार आज कळून येयला कित्याक स्टेटमेंट रोखडोच झूक करून दिलो हितून कळटा आज शेतकऱ्यांचे कांयच पडलेले ना म्हणटकूर हो प्रश्न हेका लागून आयज आमी चर्चा हाडलेली हितून आमचे मातशें थोड्यांक कळूं ना तेन्ना मातशें एक थोडोसो हें जालो तेन्ना कोणी हें करचें न्हू तेन्ना सगळ्यांचे एक ठराव आसा आमचो फॅक्टरी ही चालू उरची आनी कशी चालू उरची हेज्या विशीं आमकां सरकारान आपोवन व्हरचें आनी तेजेर आमी सगळे वेवस्थीत बसून केन्नाच्यान लॉस आसा गव्हर्मेंट बॉडी धाडटा तेन्नाच्यान लॉस आसा नाल्यार पयलीं शेतकऱ्यांची कमिटी जाली तेन्ना फायद्याने आहा मुद्दम पळया आनी खंयच्याच परिस्थितीन आमी शेतकरी गव्हर्मेंटाक बंद करूंक दिवचे ना जर शेतकारा खातीर इतली कळ सोंसपाची सरकाराची तयारी ना जाल्यार ताणें सांगचें गोंयांत शेती करची न्ही तुमी फक्त आमी तुमकां सर्वीस दिता तुमी सर्वीस करपा येया आमच्या दारां म्हणून आयज मोदी सरकार थंय बसून म्हणटा सगळी हरीत क्रांती कसली हरीत क्रांती मड्याची हरीत क्रांती ही आमी लॉस करूं ना ही तुमी लॉस केल्या जबाबदार सरकार हेचेर हय मरे सगळें सरकार जबाबदार पण आमचे कडेन उलोवपा या म्हूण सांग आमचे कडेन उलोवपा या म्हूण सांग आनी आमकां पयशे खंय दिले अजून दिले पयशे हय ऊस कित्याक कमी जाला तुमच्या खातीर कमी जाला तेन्ना असो एकदम तडकाफडकी विधानसभेन हें दिवप हें कांय बरोबर न्ही आतां तेणी सांगलें त्या प्रमाण विधानसभेन जर एक स्टेटमेंट केलो तो उत्तर दुसरे विरोधी पार्टीक दिवंक जायना तो स्टेटमेंट उरता रेकॉर्ड जाल्लो उरता तसो तो जसो कोर्टान एक जज सांगता अमूक हें म्हणून जसो लॉ जाता तसो हो स्टेटमेंट सामको ताका हें करूंक मेळना तो ना बाबा आमी तो मुद्दाम हेका सांगलेलो ना तो स्टेटमेंट उरता कारण जर फाल्यां चेंज सुद्दां क्रॉप कर म्हटलें जाल्यार काही भागान ऊस सोडलो जाल्यार दुसरें क्रॉप सादेपणी येयना आनी ताका कितले पयशे घातले जाल्यार ते करना शक्य ना कारण म्हाजो जो ट्रेंड आसा की कायम मी ऊस करीत आसा तो ऊसाचो भात कर म्हटल्यार म्हाका तें जमचें ना 3 म्हयन्या फाटीं 1,35,00,000ची 1,35,00,000 साखर चोरये गेली तेजे आयज सरकारान आमचे माननीय मुख्यमंत्री जावं आमगेले गोविंद गावडे सर तेंच्यांनी आयज पर्यंत दखल घेवना सरकारान संजीवनी कारखानो बंद करचे परस ज्या लोकांनी कारखानो लॉसांत घातला तांचेर एक्शन घेवची पयशे वसूल करचे म्हूण आदलो मंत्री रमेश तवडकार मडगांवां मिडिया कडेन उलयलो आज पर्यंत जे ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणून अपॉइंट जाले किंवा अनेक प्रकारचे विषय फाटल्या वेळाचेर येताले की संजीवनी कारखान्यामध्ये प्रचंड मोठे गौड बंगाल जाल्लो आसा आज आमी मंत्र्या कडेन मागणी केली की संजीवनी सहकारी कारखानो बंद करचे पेक्षा की जेणे जेणे ह्या विशयात म्हणजे फ्रॉड केल्ले आसा पळय न्ही ताजी चवकशी करची आनी तांचे कडच्यान ते पयशे जे लॉस जाल्ले आसा ते रिकवर करून घेवचे अशा तरेची डिमांड आमी केल्ली आसा आनी खंयच्याच परिस्थितीन तो सहकारी कारखाना साखर कारखाना तो बंद पडपाक जायना प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी सावयो डायस.